जो आयज आमच्या मुरगांव वाठारांत जी पहिली छत्रपती शिवाजी महाराजाची मुर्तीचे इनॉग्रेशन जातले आणि ते पळोवपाक लागून तुम्ही सगळे जाण हांगा जमिल्ले आसा तेजे लागून तुमकां सगळ्यांक हात जोडून नमस्कार करता। आयज आमचे संतोष बाबान आता तुमकां सांगलेले आसा, बट आयज खंय तरी म्हाज्या मनान कितलीशी वर्सां जाली दिसताले कितें आमच्या वाठारांत मुरगांवा भितर छत्रपती शिवाजी महाराजाची मुर्तीची स्थापन जावचें म्हणून। आणि जशें म्हणटा कितें जेन्ना टायम येता तेन्नाच तें जाता म्हणून। आणि ज्या प्रमाणे आमचे जे शिवप्रेमी असलेले जे वावरताले त्यांच्यानी भरपूर कार्य केलेले आसा, काम केलेले आसा आणि आयज त्यांच्यानी हे स्वीकार जाल्लेले आसा। आणि आयज आम्ही हो इतिहासीक क्षण जो आयज छत्रपती शिवाजी महाराजाची जी मूर्ती आयज आम्ही त्याचे इनॉग्रेशन करतले ते पळोवपाक लागून आयज आम्ही सगळे जाण हांगा उपस्थित आसा। सांगपाचें म्हटल्यार छत्रपती शिवाजी महाराज हे आम्ही भुरग्यापणांसून आयकून येयलेले आसा, स्कुलान शिकलात आम्ही, बट घरान सुद्धा माझे वडील नाना पद्मनाभ आमोणकर जेणेन घरान माझ्या व्हडलो शिवाजीचो फ्रेमीचो फोटो लावन दवरलेलो आसलेलो आणि त्याची प्रेरणा त्या भुरग्यापणांसून जी म्हाका मेळिल्ली माझ्या बापाय कडसून, त्याच प्रमाणे माझो काका डिगा आमोणकर तेणेनूय आपल्या घरान अशीच ही शिवाजीची व्हडली फ्रेम करून फ्रेम राचो फोटो लायलेलो। या भुरग्यापणांसून आम्ही हे पळोवन येयलेले आसा आमच्या घराण्यान। आणि सदांच आमच्या आमोणकर फॅमिली भितर त्यांच्यानी सदांच छत्रपती शिवाजी महाराजाचे जे आमच्या राष्ट्राक लागून जे त्याने बलिदान दिलेले आसा या भुरग्यापणांसून आम्ही शिकलेले आसा। आयज ते खंय तरी देवाच्या आशीर्वादान, आमच्या दामोदर देवाच्या आशीर्वादान, खापरेश्वराच्या आशीर्वादान, लक्ष्मी नारायण देवस्थानाच्या आशीर्वादान, त्याचप्रमाणे आमचे ब्राह्मण, त्याचप्रमाणे चाफेश्वर सगळे जितले आमचे देवता हांगा आसा त्यांच्या सगळ्यांच्या आशीर्वादान खंय तरी देवान ती म्हाका ताकद दिली। आमचे शिवप्रेमी सगळे सणावयले जे इतली वर्सां ही रॅली करताले त्यांच्या सगळ्यांनी फुडाकार घेऊन आयज ही छत्रपती शिवाजी महाराजाची मूर्तीची स्थापना करपाक लागून हो आयचो आमचो दीस क्षण येयलेलो आसा। आयज खूप वायट दिसता कित्याक जेन्ना छत्रपती शिवाजी महाराजाची जी मूर्ती आम्ही आयज हांगा इनॉग्रेट करता आणि हो जो जागो तुम्ही पळयता, हो जागो तुमकां खबर आसतलो आमच्या सगळ्या मुरगांवच्या लोकांक, हांगा सगळो कचऱ्याचो ढेर आसलेलो। हो जागो म्हणटा तो अनयूज जागो आसलेलो आणि हो जागो जो आसा तो फक्त 100 स्क्वेअर मीटर आसा। हांव आयज तुमकां मुद्दाम सगळ्यांक सांगपाक सोदता, हो लेट जावपाक कारण कितें 2 वर्सां जाली हांवें लेटर, कितलेशे लेटर हांवें एमपीएक बरयले की आमकां एनओसी दिवची म्हणून ह्या जाग्याची। तेंच्यांनी त्याचो कांयच रिप्लाय केल्लो ना। आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतान सुद्धा तांकां लेटर बरयले की एनओसी दिवची, कित्याक आमचो नॅशनल हिरो, मराठा हिरो छत्रपती शिवाजीची मूर्ती घालपाक लागून ही एनओसी मागलेली आम्ही, बट गेली 2 वर्सां तेंच्यांनी आमकां ही एनओसी दिवना नाकारली। आणि त्याच्या उपरांत आम्ही जो युनियन मिनिस्टर आसा त्याका शिपिंगाचो आणि पोर्ट्स त्याका सुद्धा आम्ही लेटर बरयले की तुम्ही इन्स्ट्रक्ट करचे म्हणून या चेअरमॅनाक हांगा एनओसी दिवची म्हणून। जेन्ना त्याचे लेटर चेअरमॅनाक येयले तेजो सुद्धा ताणें आमकां कांय रिप्लाय दिवना म्हणून लास्टाक आमचे सगळे शिवप्रेमी ठरयले कित्याक धर हे एमपीएक जो हो जागो आसा तो अनयूज जागो आसा, त्या जाग्याचेर आमकां आमच्या नॅशनल हिरो, मराठा हिरो छत्रपती शिवाजीची जर मूर्ती घालपाक दिना जाल्यार तेंच्यांनी ठरयलें की आमी घालून दाखयतले। आणि आयज तेंच्यांनी हे स्वीकार केलेले आसा आणि ही मूर्ती हांगा घालून दिलेली आसा। आयज एमपीन कितल्यो कंप्लेंट करू, कितल्यो एफआयआर लॉन्च करू, हायकोर्टान वचो, खंयसरूय वचो, पण आमचे शिवप्रेमी केन्नाच फाटी सरपाना। म्हाका तेंचे पूर्ण खात्री आसा आयज जे छत्रपती शिवाजी महाराज जे इनॉग्रेशन जातले हे अशें जे हांगा लोक सगळे जाण तुम्ही साक्षीदार आसतले की बाबा ही जी मूर्ती आम्ही आयज हांगा बसयला हे फक्त आमचे हिंदू समाजाचे न्हू, सगळे जाती धर्माच्या लोकांक लागून ही मूर्ती बसयलेली आसा। हे आमच्या फुडल्या पिढीक लागून, आमच्या फुडल्या बाळा भुरग्यांक लागून, आमच्या युथाक लागून ही प्रेरणा आसतली। आयज जेन्ना हे मूर्तीचे आम्ही इनॉग्रेशन करतले, हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता शिवप्रेमीक तुमकां
फुल सपोर्ट अख्ख्या मुरगावच्या लोकांचो असा. तुम्ही कशाच फाटी सरपाचे ना. हे कितले एमपी जे लोक असा ते आम्ही त्यांना पळोवन घेऊया. तुम्ही असा बरोबर, सगळे लोक असा बरोबर, सगळे जण असा. जय भवानी.